오직 바보는 노약한 미소로 아두저히 바려고 모지와 도를 다스러 오직 바보는 가고 노약한 미소로 너는 서로나 외쳐라 두 집에 나설쳐라 두 점에 서쳐라 두 점에 서쳐라 너는 서로나 외쳐라 두 집에 나설쳐라 두 점에 서쳐라 두 점에 서쳐라 बापाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकूट तुमचे सव्य असो. मोगाला भावा भयणीनो, आयचे मिसाचे भेटेचो विशय क्रिस्ताची पाटलावदारा बोरवाशाची यात्रेकारां. हे संवसारांत आमी सगळीं यात्रेकारां. एक तारो जसो आपली यात्रा सुरू करता आनी वाडोल मोडाक सांपडल्यार वय आडकोडी फुडें करून आपली यात्रा सोंपयता. तेच परी आमी संवसारी यात्रा करतना आमकांय जायते आडकोडी फुडें करचो पडटा. पूण आमचो बोरवासो जोरी देवाचेर दवरून वाडोल मोडाक मोदें भावार्थान चल्ल्यार सुरक्षीतपणी शेवटाक पावून होच बोरवासो आमकां खात्री आनी बोल जाता. हेच बोरवाशान बरोवन क्रिस्ताची पाटलावदारां आमी बोरवाशाची यात्रेकारां जावंक बापाचें मोल हे मिसाचे भेटेन आमकां मागुया. हे मिसांत मागूंक लायला वान्या द सोजाचो वाडदीस आनी पवित्र गूड फाव ते पयलीं समोरूंक आमची पातकां ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच कुवा मेरेक सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
Prastunya सोर पदवीदार देवा वर्सां वरोस प्राचीत काळाच्यो दोनवण्योचे रिती आनी भक्ती समरमताना लिपोवन आसलीं जेजू क्रिस्ताची भांडारां आमी चड आनी चड समजूंक आनी बरे जिणे वरवीं ताचो फोड काडूंक आमकां फाव करून मागता. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो जेस पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनान. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सवेस्परा देवान प्रितुमेचे दुलींतलो मनशाक आकारलो. मागीर ताणें ताच्या नाकांत जिविताचो स्वास फुकून घालो आनी असो मनीस जिवी रोचना जालो. सवेस्परा देवान उदेंतीक आसलेल्या एदेनांत एक बाग रोयली आनी थंय ताणें आपणे रोचलेल्या मनशाक दवरलो. सवेस्परा देवान जमनींतलीं सगळे तरेचीं झाडां उपजयलीं, नोदरेक बोव सोबीत आनी खावपाक स्वादीक फळांची. बागेंत मोदेंच जिविताचें झाड आनी बरें आनी वायट ओळखून जाणवाय दिता तें झाड आसलें. सवेस्परा देवान रोचलेल्या सगळ्या जनावरां परस अदीक नाडबुदीचो म्हणल्यार सोरोप आसलो. ताणें बायले लागीं विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याच झाडाचें फळ तुमी खावचें न्हय म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां कितें? बायलेन सोरपाक जबाब दिलो, बागेंतल्या झाडाचीं फळां आमच्यान खावं येतात, पूण बागे मोदें आसा तें झाडाच्या फळा विशीं देवान अशें सांगलां, तुमी तें खावं न्हय, ताका हात लेगून लावूं न्हय, नाजाल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सोरपान बायलेक म्हणलें, ना, तुमी कदींच मरची नात, पूण ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी बरें आनी वायट ओळखून तुमी देवा सारकीं जातल्यात. हें देव बरें जाणा. तें झाड खावपाक स्वादीक फळाचें आनी नोदरेक सोबीत आनी जाणवाय दिता देखून आशेवपाचें म्हूण बायलेक दिसून आयलें. देखून तिणें ताचें फळ काडून खेलें. आपणा बरोबर आसलेल्या आपल्या घोवाकूय तिणें तें दिलें आनी ताणें तें खेलें. तेन्ना दोगांयचे दोळे उगडले आनी आपूण विंगळी आसात म्हूण तांकां गमलें. देखून तांणी आपल्या पेंगटाक बांदपाक रुमडीचीं पानां विणलीं. सवेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. सगळीं म्हणुया, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागतांव. गायन कोत्तले आमी. आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागतांव. आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागतांव. काकुत्सरा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कणवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खत धुवन म्हाका नितळ तूं कर.
रेबांतलो काड म्हाका निर्मोळ करून दवर. जबाब. आमी पातके सायबा तुजे काकूत मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवतां. तुजेर चुकला सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातके सायबा तुजे काकूत मागता. निर्मोळ कालीज रचून घाल तूं वड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घोडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. आमी पातके सायबा तुजे काकूत मागता. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोष भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या तोंडा कडच्याक. म्हज्या वटार तूं घाल वाखाणणीचीं उतरां. जबाब. आमी पातके सायबा तुजो काकूत मागता. पाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारान भितर सरलें आनी पातका वरवीं मन. आनी अशें म्हूण सगल्या मनशा कुळाक लागलें, कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. देवान समोर दिवचे आदीं जायतो काळ पयलीं पातक संवसारांत आसलें. समूत नासली म्हणटच समूत मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो. पूण समूत मोडपाचो गुन्यांव आदामा वरी तांकां आसोना जावनूय तरी आसतना आदाम थावन मोइजेसा पर्यंत मरण सोमेस्ताचेर राज चलयतालें. आदाम म्हणल्यार येवचो आसलो ताची पूर्व खुणा जावन आसलो. पूण ताच्या गुन्यांवा परस सांगो नजो तितली व्हड देवाची काकूत जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवा इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताचेहून चड खरें तें हें, एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरी आयलोली देवाची कृपा. फुक्याचें सुबा देणें कशें सांगू नजो तितल्या मनशांक पावली. जे ह्या देण्या फाटल्यान आयलें आनी जे एका मनशाक गुन्यांवा फाटल्यान आयलां तें एकाच मापान न्हय, कित्याक एकाच पातका उपरांत जोडटी जाली आनी खास्तीचें फर्मोण पडलें. पूण खूब खूब गुन्यांवा उपरांत कृपा आयली आनी बोगसणेचें फर्मोण. एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मरण राज चलयतालें. हें खरें जाल्यार ताचेहून अदीक फळादीक ही कृपा आनी फुक्याचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून. हें फावो नासलेलें देणें घेतात तीं सगलीं पुण्यवत जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवार सोमेस्ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें, तशेंच एका मनशाची पुण्यवंत कोरणी सोमेस्तांक जिवीत जोडूंक दिता आनी तांकां पुण्यवंत करता. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगल्या मनशां कूळ पातकी जालें. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावन सगलीं पुण्यवंत जातलीं. सर्वेस्पराचें उतर.
उबी रावया. उंड्याच्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवसा प्रमाणे शिव वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. देवचारान जेजूक नाडचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका अरोण्यान व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत तो एकदम भुकेलो. लागीं सरून नाट्टल्यान अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातरांचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो प्रतिपाड केलो. पवित्र पुस्तकार आसा तें हें, उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मागीर देवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कोडसार ताका उबो केलो आनी अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगातान सोकला उडकी मार, कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक ओवाळो दितलो आनी तुजे पांय एका वेळार फातरांचेर आदलोन दुकानां जावंक तो आपल्या हातांनी तुका उकडून दवरतले. जेजून जबाब दीत म्हणलें, सरस्प्रा देवाक नाडूं नये अशें पवित्र पुस्तक सांगता. ते उपरांत एका बोंच दोंगरार ताका व्हरोन देवचारान संवसारांतल्यो सगल्यो राजवट्यो आनी ताचो दबाजो ताका दाखयली आनी ताणें म्हणलें, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांवें सगलें तुका दितलो. तेन्ना जेजून ताका असो प्रतिपाड केलो, पयस सर सयताना, कित्याक सरस्प्रा जे देवाकूच बसतलोय आनी ताच्या एकल्याची सेवा भक्ती करतलोय अशें पवित्र पुस्तक सांगता. शेकीन देवचा थंयसरलो कोड सरलो आनी देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. सुमियाचें शुभ वर्तमान. वखणांनी तुका क्रिस्त. मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना मनशान पातक केलें, आदायन पातक केलें, रोखडेंच देवान दुसरे भाशेन चिंतलें. एवेन फटयली दुसरी अस्तोरीचें चिंतलें आनी अस्तोरी सोरपाचें मस्तक माडयतली अशें सांगलें. आनी एक मुर्ती आमकां दिसती पडटा सायबिणीच्या बोगारांनी भोंवता ती. सायमाच्या पोंदा कितें आहा, पांया पोंदा कितें आहा, सोरोपा मस्तक माडयतलें अशें म्हणलें. म्हणटच देवान लांब तयारी केली जेजूक धाडपाक. आनीक आब्रामाक विचून काडलो. आब्रामाक विचून काडलो आनीक सांगलें, तूं गांव सोड आनी हांव सांगता त्या गांवांत तूं वच. हें आपोण येयलें तेन्ना ताका 75 वर्सां आसलीं आनी देव म्हणटा, आतां नवें जिवीत सुरू कर. कित्याक भायर सर म्हणलें देवान? ताच्या घरांतले सगळे मनीस चंद्रिमाक, नखेत्रांक, सुर्याक नमस्कार करताले. पूण आब्राम चिंतालो, हो देव जावंक नको, जावंक नजो. कित्याक देव सदांच आसूंक जाय. सुर्या उदेता, सुर्या पडटा,
म्हणल्यार हो देव जावंक नको नजो. चोंदरिमा आमकां दिश्टी पडटा चोंदरी नाच जाता, हो देव जावं नजो. कित्याक देव 24 वरां आसूंक जाय. नखेत्रां उदेतात, नखेत्रां पडटात, हो देव जावं नजो. आनी खऱ्या देवाक सोदूंक लागलो आनी खरो देव ताका मेळ्ळो. आनी खऱ्या देवान ताका सांगलें गांवांतलो भायर सर आनी हांव सांगता ते गांवांत वच आनी तुजी परजा व्हडली जातली, व्हडली परजा करतलो हांव त्या गांवांत. ताका भुरगें नासलें, 75 वर्सां जालीं. हें ताका आपोण येयलें आनी सांगलें जायती तुजी परजा जातली. आनी देवान भिणांत बांदूं ताका भुरगें दिलें, इजाक दिलो, इजाका जाकोब दिलो. आनीक भिणांत बांदूं ताका म्हणल्या भाशेन 12 भुरगीं आसलीं. 12 भुरगीं आसलीं जाकोबाक. ही परजा वाडली. पूण एक वेळ आयलो तांचे लागीं जेवण ना जालें आनी ताका इजिप्तान वचचें पडलें. इजिप्तान ताचो चेडो, जाकोबाचो चेडो आसलो, बांनी ताका विकलोलो निड्डुकायेन. पूण फारावन ताचो जायतो आपुरबाय केली. कित्याक जीं जीं सपनां पडटालीं तो पारकितालो. सपनां पारकिवपाचो देवान ताका गूण दिलो. आनीक जेवण ना म्हूण ते इजिप्तान पावतात. आनी इजिप्तान पावून भिडांत बांदूं 420 वर्सां थंयसर रावतात. आनीक तो फाराव गेलो, जुजे मेलो. आनीक फाराव ताका बरो करतालो ते भाशेन आतां बरें करिनासलो, पिडापीड दितालो. आनी पिडापीड दितालो तेन्ना हें ताचें रोडणें देवान आयकलें. आनी देवान आयकलें तेन्ना मोइजेसाक विचून काडलो देवान, हे पोरजेक तूं सोडयतलो, पोरजेक सोडयतलो. फाराव आयकोना जालो. कित्याक आगोट वावर हो लोक कोत्तालो, इस्रायल परजा. सोंपो वावर आपणाचे पोरजेक दितालो. ही गेली जाल्यार आमचो वावर आगोट वावर कोण कोत्तलो? फाराव सोडिनासलो. देवान 10 कास्त्यो धाडल्यो. निमणी कास्ती जावन आसा तोड धाडले सगळें निसंटन करपाक. तुऱ्याचें फारावाचें काळीज आलो नासलें. उपरांत काळूक धाडलो. दीसभर रातभर काळूक. फकत इस्रायल पोरजेक दिश्टी पडटालें, ताका उजवाड आसलो. पूण इजिप्तकारांक काळूक धाडलो. तरी आसतना ताचें काळीज आलो ना जालें. आनी 10 कास्त कितें? देवान 10वी कास्त धाडली ती आनी निमणी कास्त धाडली ती कितें? कितें तें? इजिप्तकारांचे 10 कास्त्यो धाडल्यो, निमणे 2 सांगलें आनी निमणे 1 कितें? कितें निमणी? आयकूंक ना केन्ना? कोणें सांगूंक ना तुमकां? निमणी कास कितें? मालगोडे मोत्तेले. तुमी मेंढरो मारात, जेवण करात, आनीक हें रगत तुमच्या उंबऱ्यार मारात. रातीक म्हजो दूत येतलो पळोवपाक कोणाच्या उंबऱ्यार रगत मारूंक ना आनी रगत मारलां तें. म्हणजे मारूंक ना ताचे मालगोडे जावं मोनजाती जावं भुरगे मोत्तेले. आनी इस्रायल पोरजीन आपणें जेवण केलें आनी उंबऱ्यार मेंढऱ्याचें रगत मारलें. हें पास्काचें जेवण आदलें कोराचें. रगत मारलें आनी राती दूत आयलो. आनीक दूत घरांनी भोंवलो. ज्या घरांनी रगत नासलें तांचे चेडे मेले, मालगोडे भुरगे मेले. भुरगे मेले म्हणटूच आवय बाबाय कितें जाय? आनी तेन्ना सांगलें तुमी वसात, तुमचे घरा वसात. इस्रायल पोरजेक सांगलें घरा वसात तुमी. आनी तांकां सारकें फारीक करूंक नासलें. भांगार पयशे उडयले घेवन घरा वसात.
आनी तांबडो दोऱ्यांतल्यान 10 कमांडमेंट्स गळ्यांत बांदून पांय भिजयनासतना आलतोडिसान पोलतोडी गेली. ही अजापां इस्रायल पर्यंत पडयल्लीं. ही वाट चलता चलता भयणांत बांदो इस्रायल परजा अविस्वासी जाली देवाक. जे गांवांत पावता ते देवाक नमस्कार करूंक लागलीं. उपरांत फुडें वाट चलतात ते गांवांत पावतात ते देवाक नमस्कार करूंक लागले. आनी उपरांत फुडें पावतात ते देवाक नमस्कार करूंक लागले. विसरले आपणाच्या देवाक. जाणें इजिप्तान भायर काडलीं, इतल्या पुरबायेन तांकां सोडयलीं, विसरलीं. आनी बुधवारा दीस म्हणजे बुधवारा दीस जातूच ब्रेस्तारा दीस मोइजेस लोकांक सांगता कितें तें आयजूच विचून काडात. तुमकां मरण जाय, मरण काडात. तुमकां जिवीत जाय, जिवीत काडात. हें तुमच्या हातीन दवरलेलें आसा. मरण जाय, मरण काडात. जिवीत जाय, जिवीत काडात. कशें काडटले? देवान आमकां हे मांदामेन दिल्ले आसा, 10 मांदामेन दिल्ले आसा, ते बरे भाशेन पाळात. तुमच्या भुरग्यांक शिकयात. आनी तुमी बरे भाशेन भासायल्या देशांत पावतलीं. पूण तुमी ते मोडशात जाल्यार तुमी पावची ना. आनी पावलीं जालीं पासून तुमी त्या गांवांत चड तेंप उरची नात. चड तेंप उरची ना. तें मोइजेस सांगता. आयजूच विचून काडात. मोइजेस सांगता मनशाची ताणणी इजिप्तान इस्रायलाक येवपाक, पालेस्तिनाक येवपाक 40 वर्सां नाका आसलीं. सकाळीं वेता तो 9 वरांचेर. हांव 9 वरांचेर गेल्लो 2013 इस्रायलान. राती 9 वरांचेर सिनाय दोंगराचेर पावलो. त्या दिसा पावता तो. पूण 40 वर्सांची देवान वाट विचून काडली ताची परिक्षा करपाक. भासायल्लो देश जावन आसा स्वर्ग. हे भासायल देशांत फकत 40 वर्सां जीं विस्वासान पाळटात तीं पावतलीं. आनी पावलीं जाल्या पासून विस्वास ना जाल्यार थंयसर पावतोच मोडटलीं. हें मोइजेस सांगता. तर भयणांत बांदो 40 वर्सां परिक्षा जाली तांची. 7 लाख लोक भायर सरलो. 7 लाख लोक भायर सरलो. फकत 2 जावं पावले, जोसुआ आनी कालेब. उरलेले पावले ते ओरोण्यांत जल्मल्ले. इजिप्तांतले न्हय, ओरोण्यांत जल्मल्ले ते पावले भयणांत बांद. पूण 7 लाखांतले 2 जावं पावले कित्याक सगळीं अविस्वासी जालीं देवाक. मेलीं ओरोण्यांत मेलीं भयणांत बांद. तर आयज ही परिक्षा आमची सुरू जाता. आमी पयलें वाचप आयकलां उत्पत्तीचें. आनी थंयसर मनशाक देवान रचलो. आनी देवाक रचतोच आदां एक रचली आनी स्वास सोडलो. म्हजो आत्मो घातलो तांचे भितर आत्मो घातलो आनी सांगलें सगळें तुज्या पासत केलां. हें सगळें तुज्या पासत केलां. एकूच करिनाकात. ते झाडाक हात लायनाकात. ते झाडाक हात लायनाकात. म्हणटच देवान सांगलें जे वेळार तुमी हात लायतल्यात तुमी मोडटल्यात. आनी हें सांगतूच थोड्या वेळान देंवचार सोरपाच्या रुपान येता. आनीक म्हणटा कितें सांगलां देवान तुमकां? आनी बायल सांगता जे वेळार तुमी खातल्यात तुमी मोडटल्यात. मोडचे ना तुमी. देवाक भिरांत आहा आपणा भाशेन जायत म्हणून भुलयता. तांकां भुलयता. देंवचार सदांच भुलयता भयणांत बांदो. जे आमकां बऱ्यो लागता त्यो वस्तू दिता. सगळ्यांक म्हाका आमकां एक वीक पॉयंट आसता. सगळ्यांक वीक पॉयंट आसता. वीक पॉयंट आहा. दोयऱ्यांत एक तियाम आसमो आहा, वेल. कोणाच्यान मारूंक जायना तेका.
कोणाकूच मारूंक जायना. पूण एक स्वाती आहा, ताच्या आंगान थंयसर बालो तपलो जाल्यार मोत्ता. वीक पॉयंट सगळ्यांक आमकां वीक पॉयंट आहा, आनी देंवचार आमचो वीक पॉयंट सोदून काडटा एक एक मनशाचो. ताका कितें बरें लागता, ताका कितें बरें लागता, ताका कितें बरें लागता, वीक पॉयंट सोदून काडटा. सगळ्यांक तेच विसना. आनी देंवचार येता भयणांत भावांदो, येता आनी ताका ताळणेन घालता. तुमी देवा भाशेन जायत म्हूण ताका भिरांत, तुमी मरची नात. आनी बुलोवता, हे बुलोवता, फळ काडटा, आपण हाडटा हाता, आपणाच्या घोवाकूय दिता. आनी जेन्ना कातूच तांचे दोळे उगडटात. ती इनोसेंट आहलीं भिडान बांदो, इनोसेंट आहलीं, पूण मालीस भितर सोदता. आनी आपूण विंगडी आहा म्हूण ताका गोमता. आनी विंगडे आसतूच भिडान बांदो पानां काडटात आनी आपणाचें आंग म्हणल्या भाशेन पांगुडटात, पानांनी पांगुडटात. दुसरें वाचप आमी आयकलां, बरें वाचप आमचें पावलुचें, कशें पातो गायलें आनी उपरांत मागीर कितें जालें आमी आयकलां. भिणान बांदो एका मनशा उदेशी पातो गायलें. संवसारांत पातकावरी मरण अशें मन सगळ्या मनशाक लागलें, कित्याक सगळ्यांनी पातक केलें. हें पातक आदायन केल्लें तितलें आमकां लागलें. आनी कशें बोगसलें आमचें, केन्ना कशें बोगसलें? आदायन पातक केल्लें कशें बोगसलें आमचें? खंयच्या दिसा बोगसलें? आदायन पातक केल्लें ताका कितें म्हणटा आमी? कसलें पातक म्हणटा? मूड पातक, ओरिजिनल सीन. कितको बोगसता तें आमचें? कुमसाराक गेल्यार बोगसता. कशें बोगसता? बावतिजमांत. बावतिजमांत साल्वेशन, साल्वेशन बावतिजमांत. भिणांत बांदो आनी बोगसणें कोणें हाडलें? जेजून हाडलें आमकां. जेन्ना जेजू कुर्सार मेलो, प्राण सोडलो, तेन्ना आमकां बोगसणें सुरू जालें. जायते मनीस जेजू आदी आयिल्ले बरे मनीस स्वर्गार वचूंक ना, ते सूर बंद आहलो, पूण एक सुवातेर आहले, बरी सुवातेर. जेन्ना जेजून प्राण सोडलो, सगळे स्वर्गार भितर सरले, कित्याक सूर उक्तो जालो. भिणांत बांदो आनी आयज पावलू सांगता आमकां, आदाम म्हणल्यार येवचो आसलो ताची पूर कुणां जावन, पूण ताचे गुन्या परस सांगून वचो तितली व्हड देवाची काकूट. एका मनशाच्या गुन्यान इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताच्यान चड खरें तें एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयिल्ली देवाची कृपा हुक्याचें सुबाम देण्या कशें सांगून वचो तितल्या मनशांक पावली. हे देण्या फाटल्यान आयला आनी एका मनशाच्या गुन्या फाटल्यान आयला, तेकाच मापान न्हय, कित्याक एकाच पातका उपरांत जोडटी जातली. काचें फर्मोण पडलें, पूण खूब खूब गुन्या काळ उपरांत कृपा आयली आनी बोगसणें फर्मोण. एका मनशाचे पातकाक लागून मेस्तांचेर मरण राज चलयतालें, हें खरें जाल्यार तेवून अदीक फळादीक ही कृपा आनी फुंक्याचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ता लागीं हें फावलें देणें घेता. सगळीं पुण्यावून जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. एका मनशाचे गुन्या समेस्ताचे कास्तेचें फर्मोण पडलें, तर एका मनशाचे पुण्यावन कोणी समेस्तांक जिवीत जळोवंक दिता, ताचें पुण्यावन करता. एकलो मनीस देवाक कालतो रावलो ना देखून सगळे मनशाकूड पातकी जालें. तशें एकलो मनीस देवाक कालतो रावन सगळ्यांनी पुण्यावन, सगळीं पुण्यावन जातलीं. जेजू क्रिस्त आयलो. ओबिडियन्स तें खायनाकात फळ, नॉन ओबिडियन्स. पूण जेजून म्हणलें हांव येतां तुजी खुशी करूंक, हांव येतां सगळे वेळार, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. जेत्सेमानच्या मोड्यान जेन्ना ताच्या आकांत आयलो, ह्या मरणाचेर
शिसांक सांगता मागात, हें कर मागणें करात. आनी जेजू मागणें करूंक लागलो आनी ताका पळोवंक आयलो कितें करतात ते. न्हिदलेले मेळ्ळे ताका. मागणें करात, ताणणेन पडोना जावपाक मागणें करात. दुसरे फावटी आयलो, न्हिदलेले मेळ्ळे, पोत्तून उठायले, मागणें करात ताणणी पडना जावपाक. तिसरे फावटी आयलो, न्हिदलेले मेळ्ळे, मागणें करात ताणणी पडना जावपाक. पेद्रू ताणणेंत पडलो, विणान बांदून पातकांत पडलो, तें मागणें करूंक ना. पेद्रून मागणें करूंक ना, पातकांत पडलो. हांव वळखोच ना तेका, कोणाची खबर करता तूं म्हाका खबरूच ना, हांव वळखोच ना तेका. पातकांत पडलो, कित्याक मागणें करूंक ना. आमी मागणें करूंक जाय. हे 40 दीस चड आमचो देंवचार आमच्या फाटल्यान आसतलो, चड देंवचार आमच्या फाटल्यान आसतलो. आमी जाय तें चिंतलां हे 40 दीस करपाक. देव आमचे देंवचार आमच्या फाटल्यान आसतलो आमकां फाटीं दवरपाक. मागणें करूंक जाय, आमी ताणणेंत पडोना जावपाक. निमणें वांजेल आमकां आयज जेची 3 ताणण्यो आमकां सांगता. आपणाचें जिवीत सुरू करचे आदीं 40 दीस 40 राती ताणें मागणें केलें. ताणें रितीर कसो केलो आनी तेन्ना ताका भूक लागली 40 दीस 40 राती. आनी देंवचारान ताका ओरोण्यांत व्हेलो. थंय सांगलें भूक लागली तेन्ना, जर तूं देवाचो पूत हे फातराचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. जेजू जबाब दिता ताका. पयली ताणणी, दुसरी ताणणी, वयर वता ताका, वयर वता आनी हांगासरल्यान उडकी मार म्हणटा. तुजें दूद तुजे पांय सकला लागपाक तुका दिवचें ना, तुका दिवचें ना. आनी जेजू म्हणटा, सोरेस्प्रा जे देवाक नाडू नये अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा. उपरांत देवचा ताका सगळे संवसारांतले वस्तू दाखयता, सगळे संवसारांतले. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सगळें हांव तुका दितलो. आनी जेजू म्हणटा, पयस सर सयताना, कित्याक सोरेस्परा ह्याकूच बसतलोय आनी एकल्याकूच तूं ताजी भक्ती करतलोय अशें पवित्र पुस्तक सांगता. शेकीन देवचा थंयसरलो कोट सरलो आनी देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागलो. देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागलो. भूक लागली ताका खरेंच, पूण देवदूत आयलो आनी ताऱ्यार घातलें भिणान बांद. तर आयज आनी पयल्या आयताराक आसां ही वॉकिंग पिलग्रिमेज केल्या आमच्या लोकांन, आनी तुमी हांगासर वचूंक जायना, तांणी ही वॉकिंग पिलग्रिमेज केल्या. आदल्या काळार पिराचीत करताले आमी चलून वचून. हांव ग्लासां भुरगो आसतना म्हजी आवय म्हाका बोरी पुला वयल्यान चलून ओल्ड गोवा घेवन गेली. ते पूल नासले तेन्ना, आमी भुरगे आसले तेन्ना पूल नासले, दोनी पूल नासले. बोरीचो पूल आहलो आनी ते पुला वयल्यान आमकां चलून घेवन ओल्ड गोवा गेली. हें म्हाका आसा. उपरांत आमचो कोलवा फार्म जाता, कोलवा फार्म. वर्साच्या वर्सा आमी चलून येता, चलून येताले कोलवा फार्मांत. आवय आमकां चलून हाडटाली की हे प्राचीत, चलप म्हळ्यार प्राचीत, प्राचिताची कोन्नी भिडान बांद. पूण आमच्या लोकांन चलपाचें बंद केलें. सांतफ्रां शेवेराच्या नयनाच्या दिसांनी सांतवाडीचो लोक, बेलगांवचो लोक भिणांत बांदो, सिंधुदुर्गाचो लोक चलोन येता सांतफ्रां शेवेरा बगली. हे आमच्या वडिलांनी पडयलें आनी आमचो लोक चलपाचो बंद जालो. त्या पासत ही पिलग्रिमेज दवरल्या आयज चलपाची. चलपान आमचें पिराचीत जाता. जुआंव मारिया वियाने ताका सिमनाळ्यांतलो धाडलो, तो उपकारो ना पाद्री जावपाक. चलूंक लागलो, जायते वाटो चलतालो आनी चलून जातूच परतून सिमनारीशी गेलो. वडिलांशी म्हाका परतून घेयात आनी एक चान्स दियात. आनी खरेंच ताणें प्राचिताचें पावलें आनी तो पाद्री जालो आनी आयज आमचे पाद्रीगरांचो तो पात्रो.
उबे रावया भारत उच्चारूया सत मानतान देवाक और पदवीदार बापाक स्वर्गांत पृथ्वीचेर वचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुताक आमच्या सुन्याक पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो आंकवा मरितान जल्मलो पांच प्लाता काल ताणें खूब सोंसले ता कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तेसा मेल्यांतलो पुनव जेवन जालो स्वर्गांत चडलो स्वर्ग बापाच्या उजव्या पोसला थंय तांचे मेल्यांची मुसकी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक तातूंत पवित्र सुबेक भक्तांचो एकता आकाशाचें भक्षणे सासाचें जिवीत आमेन. सगळे वेळा जेचो मोग करूंक आनी ताणण्याची झुजूंक गरज तरे वेळार सगळे बरवाशान ताणण्याची झुजूंक आमचें मागणें जेजूच्या पांयाशी दवरुया. सगळ्या वेळार जेजूचो मोग करूंक आनी ताळण्याचेर झुजूंक गरज तर ह्या वेळार सगळ्या बरवाशान ताळण्याचेर झुजूंक आमचें मागणें जेजूचे पांयार सोरशी दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोजेची मोगान आनी बरवाशान सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले फावो जाले पदवेचो गैरवापर करिना जावंक पूण पोरजेक सेवा दितले फुडारी जावंक बापाची कृपा आनी बल मागुया. सोमेस्त पिडेंत कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणीक जेजूची पिकोवणी फावो जावंक आनी तांच्या कोश्टांनी देवाचें बळ तांकां मेळून म्हूण मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणें दयाळ बापा ही बरवाशांची यात्रा आमच्या जिवितांत नवसोरणी हाडूंक आनी आमा सोमेस्ताचे हुस्के कोंती देवाक आयकून आनी आमकां सोर बरेपणा फावो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. स्वर्गीचे बापा जो मोग ओन भोवंक आमची खुशी तेच मोगाक लागून आमी वाट चल्ल्या ही आमची कांय मागणी मुखार दवरल्यांत ती तूं मानून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बेटवले वेळार गायन घेवया C22 पेज 37 C22. Pojneco nagdorasa he betone na batuka
tuci nana, poi shanti guru tuvo, mafi mata, shanti dita, deva pelea bonavioi, poci vopri guru kieta, mafi mata, shanti dita, deva pelea bonavioi, poci vopri guru kieta. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देया पाक मानतावसळी जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाखाली उरली आमचे नाके पोयसुवेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परां मिडयता देण्या वरवीं हे पवित्र काळाच्या संस्काराची सुरवात समोरमतां ती आमी फावो ते उक्त्या मनान भेटूंक आमकां तयार करून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या समे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परादाय पाडटा. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर काडे आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या उपासान 40 दीस कुडीची भूक आनी ताण बागोयनासतना ताणें आमची नमुनीक प्राचिताची भक्ती संस्कारली आनी पुर्विले सरपाचे सगळे फास काडून उडोवन खोटेपणाचें आमटें पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पासकांच गूट फावो ते मनांत समोरमूंक आमी पळतोड मारून सासणाच्या पासकांच्या संतोशाक पावतल्या. देखून सर्ग देवतां आनी सांतां भक्तां संगाती जे मोहिमेच कीर्तन आमी निरोतोरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना उत्सुकी, सर्वेस्पराचे नामी येता तो सुभागी. होसाना उत्सुकी. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. देखून दोआ परी जे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दाणां पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मोरोंक सुसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतलें, हें म्हजे उगडासाक करात.
भावार ताचो गूट सोम्या तुझे भरून आमी सबरता आनी तूं बरो तेसून तुझे प्रचोद पण परवडटा. देखून सर्वेस्परास मेज क्रिस्ताच्या मरणाच्यान पुनर्जन्म तांच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उणो आनी सवणीची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडींतां रोगतां वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचे विस्तारलेच पयशे बेचो उगडास कर. अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलीप नेर आमचे गवडी बापा, सिमा आमचे आदारी गवडी बापा सगळे संस्कारणी घेतल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जिवंतपाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यांत ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. जे काकुती उतरल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हण मागता. अशें बागेवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती बागेवंत झुजायचो पोती बागेवंत दोत्ता बागेवंत जेवाज आनी सूर्य काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दी आनी थंय संगाता महिमांक तुका वाखाणूंक आनी महिमांक गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान देव सुरदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरोवराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खोशी सदांच जाता तुजी संवसारांत जा. आमचो दिसपडो निराश आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडीक पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार. दोयाकडे वितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आनी बोरवाशान ओत्रेकतल्या आमकां उदार काकुती सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकोडान सांबाळ. तूं जियेताय राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात इद्याची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावना पूण एक उदोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
प्लीज प्रसादा वेळार गान घेवया D26 पेज 61 D26. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या सर्गीच्या उंड्या वरवीं आमी नवी जाल्या. ताचे वरवीं बाळ तीर जाता, बरवांसो वाडटा आनी मोग पेट्टा. तर क्रिस्ताक जिव्या आनी खऱ्या उंड्याक ओदीक ओदीक आमी बुकेवंक शिकूं. जे तोंडांतले दर एक शब्दा प्रमाणे जिवंक निर्मी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तोकडी आमी बागोवया. क्रीत आशिर्वाद आमी घेवया. सरेस्प्रा सुबाम आशिर्वाद जे पोरजेचेर देव अशें संकटांनी बरवांसो वाडूं, ताणण्यांनी शेगून तिरूं आनी सासणाचें तारण तिका फाव जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसूया. गेल्ल्या इतराक कलेक्शन जालां 28,650 रुपया. येता तो आयतार दुसरो आयतार प्राचीत काळाचो मिसां सुदांचे भाशेन 6:45 मांडावळ करपी आवर लेडी ऑफ पेपेचो साक समुदाय आपो ऑर्काट. दुसरें 8:30 वरांचेर मांडावळ करपी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज. दर बुधवारा सांजे 6:30 वरांचेर आनी दर शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरांचेर एडोरेशन आहा. उपरांत 5:30 वरांचेर शुक्राराचे कुर्साची वाट आनी उपरांत मीस. हे पावटी कुर्साची वाट करतली टीम फॉर फेथ फॉर्मेशन आनी कॉन्फ्रारिया दे बोंपार. दर सोनवाराक 6 वरांचेर आयताराचे मिसींग लीज भाशेन आमचे गोरजेंत आनी 6:30 वरांचेर दाबोलीं सांता क्रूज मीस. दर सोनवाराक 5 वरांचें ऑल्टर सर्विस मिटींग. 26 प्रेस्त्राची कुर्साची वाट रुईन्स सेंट बॅटोलोमेव सांजे 5 वरांचेर. प्रवादी तियात्र हा फादर डॉयल ताचो 1 मार्चाच्या 6:30 वरांचेर दुस्तूस वेळार सुरू जातलो. जेन्ना आयज सावंड सिस्टमाचें आमकां रिस्ट्रिक्शन आहा. तिकेट आहा 100 रुपया. जाच्यान मायज फारीक करूंक जाता मायज फारीक करचे. कोणाक स्पॉन्सर दिवंक जाता स्पॉन्सर दिवची. पॅरीश असेंब्ली 2 तारखे मार्चाच्या सांजे 6:30 वरांचेर सगळे कॅट मेंबर्स आनी PPC मेंबर्स ताका येवपाक म्हणल्या भाशेन आपोवणें आहा. दर मंगळाराक 6 ते 7 ग्रीन गार्डियन्स हो इकॉलॉजिकल कन्वर्शन प्रोग्राम जातलो आमची इगोर्जे लागीं. ना दिवची. इगोर्जेक आदार येयल्लो आहा. एक बरें दिखणारान 5,820 रुपया. एका बरें दिखणारान 4,000. एक बरें दिखणारान 2,000. देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. मीस सोंपलें. शेवटाक गायन घेवया I-28 पेज 133. I-28. तुझे आत्मा ओगाचो देवशिता सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओकोदिता आत्म्या मोच्या काळजाता देवाचे उपकार.
Torni pirai